आमी समाजान पळोवलें जाल्यार जायतें बरेंपण आसा पूण हें पुरां बरेंपण करता तें पळोवंक सर्वांक बरें मन आसूंक जाय. आज आमकांच आमी एक प्रश्न विचारुया, आमचें तें बरें मन आसा काय, आमचें तें बरो मनोभाव आसा काय. ह्या दोनी नियमा प्रास बहु उत्तम नियम जावन आसा. बाळक जेजुतें प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय जावन आसा समाजांतलें बरें गे न्यायनितीन वाडोवने. प्रितीच्यानो, मनीस एक समाज जिवी, एकामेकाच्या सांगातपणा विने मनशाचें परिपूर्ण वाडावळ जावंक असाध्य. आनी हो मनीस एकामेकाचेर वंदून रावता आनी वंदून आसच्या बरी देवान मनशाक रचला. आमी केदाळां दिता आनी घेता तेन्ना आमचो संबंद वाडटा, मात्र न्हय हेरांच्या सांगातपणांत आमच्या बोगनाचें जिवीत फुलता. अशें म्हणटा आसतना एका दृश्टांत असो म्हाका उगडास येता. हो मनीस ताचें जिवीत कशें आसलें. 16 वर्सां जो आसतनाकय आपल्या बापायच्या पॅन्टांत आसले थोडे पयशे तो काडटालो आनी आवयचे मंगळसूत्र विकून मेळ्ळ्या दुडवांत जायतें वायट ताणें केलें. अशें आसता घरांत ताका भायर घालो, रस्त्यार भोंवंक लागलो, रस्त्यार कितें मेळटा तें खावंक लागलो आनी रेल्वे स्टेशनान न्हिदून गे अशें आसतना जायत्या वायटाक सांपडल्या उपरांत ताका पुलीस धरतात आनी जैलांत घालतात. जैलांत पुलिसाचे मार आनी थंयसर आटे बिटे तो सोंसता आनी एक दीस तो निशेव करता, हांवें कित्याक अशें वायट केलां, हांवें कित्याक म्हज्या जिवितांत बरेंपण हांवें हाडूंक नजो अशें चिंतून जेजू लागीं तो मागणें करता. आनी एक असो उजवाड ताच्या जिवितांत तो येता आनी ताचे आवय बापाय ताका जैलांत भायर हाडून येतात, ताका थोडे पयशे दितात आनी हो पयशे घेवन एक रिक्षा तो घेता आनी ऑटो तो घेवन मदर तेरेसान केल्लें तें काम हांवें कित्याक करनसो म्हणून तो रस्त्यार भोंवता, रस्त्यार मेळिल्ल्या मनशांक तो उखलता, ताचे गाय तो पुसता आनी घरा तो हाडटा आनी ताची सेवा तो करता. अशें करून ताचे घरदार ताच्या घरांची आवय बापाय ताका सांगतात, तूं पिसो जाला कित्याक ह्या लोकांक तूं आमच्या घरांत तूं हाडटाय. अशें तो थोडो वेळ मागणें करून आसतना ताका एक सुवात मेळटा, तो थंयसर तो तांकां दवरता, तांची तो सेवा करता. तो भाव दुसरो कोणूच न्हय, बेंगलोरांतलो नांवाडीक ऑटो राजा. आनी आतां पळोवंक जाल्यार 4 ताची सेंटर आसात, 800 लोकांची तो सेवा करता, जायतें तो बरेंपण करता. पळयात, हांवें आज तुमच्या लागीं एक प्रस्न विचारलें जाल्यार तुमी म्हाका जबाब दितल्यात की ह्या वगेच रावतल्यात. आमच्या समाजांत कितें बरें आसा, आमच्या समाजांत आमकां कितें बरें केलां. पळयात, 3 मिलियन वर्सांनी आमी एक नागरीक जियेत आसतना जायते आमी शिकल्या, जायत्यांनी आमकां शिकयलां आनी जायते आमकां समाज शिकोवंक पावला. पळयात, संवसाराची थोडी नदर मारूंक जाल्यार आमकां थोडी नियम आसात, नैसर्गीक नियम आसात, सामाजीक नियम आसात आनी दैवीक नियम आसात. ही 3 नियमां आमकां दिल्यांत ह्या 3 परिणाम जावन मनशाचें कशें रचन जाता, कशें आमकां कितें बरें आनी कितें वायट म्हूण आमकां कळयता.
दुसरें मनशाचें चारित्रीक जिवीत समाजेंत रुपी जाता. आमच्या पुर्वजांनी आमकां चरित्र नियमां दिल्यांत बरें कशें दिलां देखून आमच्या समाजेंत जायतें बरें आसा. ह्या दोनी नियमां प्रास भोव उत्तम नियम जावन आसा. दैवीक नियम, इगाज मातेचे नियम हे सगळें समाजाचें बरेंपण. ह्या नियमाचो परिणाम जावन मनशाच्या जिवितांत एक शेगुणी जिवीत रुपी जाता. थोड्या वर्सान घडलेलें घडीत चेन्नईंत व्हडलें आवर आयलें आनी हांगासर हांवें पळयलें गव्हर्मेंटान तांकां आदार दिवच्या फुडेंच भाव भयणां ग्रेस्त दुबळो जात कात लेकी नासतना रस्त्याक देवलीं, एकामेकाच्या आदाराक ती पावलीं. वय प्रितीच्या भयणी भावांनो, मनशापण आमकां चड आनी चड गरजेचें. हेरांच्या गरजांक पावोवंक आमी जायतें वावर करूंक आसा. प्रितीच्यानो, दैवीक जिवीत भावार्थाची स्वता आमकां शिकयता जाल्यार दैवी कृपा कितें तें आमकां ताच्या विशयांत चड आनी चड जणवाय दिता आनी तशेंच दैवीक प्रेरण आमकां जायतें उगडापण करता. आमी समाजांत पळयलें जाल्यार जायतें बरेंपण आसा, पूण हें पुरां बरेंपण करता तें पळोवंक सर्वांक बरें मन आसूंक जाय. आज आमकांच आमी एक प्रस्न विचारुया, आमचें तें बरें मन आसा काय? आमचें तें बरो मनोभाव आसा काय? ह्या दिसांनी आमच्या समाजांत एक विकाळ वारें भोंवता. तें आमी समजूंक जाय आनी चड आनी चड आमी जागृत रावूंक जाय. तें म्हळ्यार अनुभोगवाद म्हणटा आमी इंग्लिशांत कन्झ्युमरिजम. हें वारें चड आनी चड आमच्या समाजांत वाळटा. ह्या तत्वा प्रमाणे आमी जायतें जियेल्लीं आसा. आपूण आपणाक देव समेस्तांक आपूण कितेंय करता, कितलेंय मेळोवन दी, कितलेंय हांव पुंजयता, असलो मनोभाव आज समाजांत भितर सरला. अनेक आसा कल्चर ऑफ वेस्ट. व्हडले व्हडले संभ्रमाक आमी पळयलें जाल्यार लोन काडून गी काजारां करता. आमी जायतें वाडटा, जायतें करता, पूण जायतें हांगासर वेस्ट जाता. आमी पळोवंक जाल्यार जायतीं जाणां शॉपिंगाक वता, थंयसर वता, मेळ्ळें पूर हाडून आमी दास्तान करता आनी निमाणें जी वस्त आमी उसार करिनासतना ती आमची वेस्ट जाता. आनीक आसा कल्चर ऑफ इंडिफरन्स. म्हाका कित्याक पडलां तें घडटालें, मागीर हांव पळयता, असले चिंताप आज समाजांत भितर सरलां. ही तत्वां आमी समाजांत बांदून हाडली, आमी वगडायता आनी आपस्वार्थीपणाचे गुलाम आमी करता. आमी इतल्या वर्सांनी कितें जोडलां तें आमी एकाच मिनटांनी वगडावंक पावता. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या दिशेन देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी पळोवया. एक व्हडलो गूण म्हळ्यार देवाचो नितीवंतपण. किर्तनकार सांगता चॅप्टर 25 वर्स 8, सर्वेस्पर बरो आनी नितीवंत, सर्वेस्पर आमच्या देवातें जावं अन्याय ना, भेदभाव ना, लोंस घेवप ना. हें आमकां पवित्र पुस्तकान चॅप्टर 2 इतिहासांत 19 अध्याय 7व्या वळींत आमकां आयकोंक मेळटा. आनी अशें म्हणटा, परक्यांक कश्ट नाकात, दगदी नाकात, असली मन बुजवणेचीं उतरां ती सांगतात. आनी तशेंच अशें सांगता, विधवांक कश्ट नाकात, ती बोब मारी जाल्यार हांव तांचे बोब आयकतलो आनी म्हजे क्रोध पडटलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचें पयलें वाचप आमकां सविस्तर रितीन आमकां कसले इश्ट जाय हाचे विशयांत आमकां थोडे मार्गदर्शनाची उतरां ते उलयता. तूं इश्ट जोडूंक सोदताय जाल्यार पयलें ताची परिक्षा कर आनी ताचेर विस्वास दवरूंक धरवट नाका. डोंट बी
in a way to hurry of the things. एक विश्वासी इश्ट एक गट आसरो जाता तो ताका मेळटा ताका एक दिर्वेंस म्हणून विश्वासी इश्ट सारको मोलादीक वस्त ना. एक विश्वासी इश्ट जिविताचे वखद आनी म्हणटा सर्वेस्पराची भिरांत आसल्ल्यांक मात्र तो इश्ट मेळटा. त्या देखून आमचें जिवीत चड आनी चड देवाच्या उतरान भरलेलें जावंक जाय अशें आसता. किर्तनकार आमकां सांगता सर्वेस्पराच्या भिरांतेन तुमी चलात. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं उतरां पळयात. एकच विशय दोन दिश्टेनी आमी पळोवंक येत. जेजू विशयांत नातानायक आसलेले अभिप्राय आनी जेजूक नातानायलाक ते आसलेली अभिप्राय वेगवेगळी. नातानायलान कितें म्हळें? नजरेंतांत कितें बरें येत म्हूण नातानायलान निराशेचें ऋणात्मक चिंतप व्यक्त केलें. तर पळया, एक खरो इस्रायलकार हाचे थंय कसलेंच कापट ना. जेजून नातानायलाक उत्तेजनाची उतरां व्यक्त केलें. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजूचेर आमी नदर मारूंक जाय. आमी सगळीं सकाळीं उठून ह्या जेजू बाळकाक मान करूंक भक्तीपणी आमी हांगासर आयिल्ले आसा. आमकां समाजांत जायतें बरें आसा, जायतें वायट आसा. हाची विसवण करूंक आमी देवाची कृपा आमी मागची गरज. पळयात, जेजूचें जिवीत तो निती खातीर झुजलो मात्र न्हय, देवाच्या मोगाची आनी नितीची निशाणी जावन कुर्सात आनी आपलो प्राण त्याग केलो. एका क्रिस्ती भावार्थाचें आपण हें जावन आसा. आपणा खातीर न्हय, हेरां खातीर जियोंक जाय. आमी हेरां खातीर जियेतांव गाय. आमकां दुसऱ्यांचो हुस्को आसा गाय. आमी एकाच फ्लॅटांत थंयसर रावता जाल्यार दुसरीं कोण आसा म्हूण आमकां कळीत ना. आमी तांच्या आदाराक पावतांव गाय. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या नव्या वेळार आज जें कितें आमी शिकल्या समाजांतलें बरें तें पळोवन आमी आमच्या जिवितांत घालया. आमच्या पिळग्यांक, आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवया. कित्याक आतांचें जनरेशन पळयात, आदीं कितें जातालें तें आतां जायना. कित्याक आयचीं भुरगीं चड आनी चड मोबायलाचेर वळख जाल्ली आसा. सगळो वेळ मोबायलाचेर आपणाचें जिवीत तें सरतात. कित्याक पळयात, तांचे जायते वायट भुरग्यांच्या मोतीन गेल्ले आसा, तरणाट्याच्या मोतीन गेल्ले आसा. सोमाच एडिक्टेड टू द व्हिडिओ गेम्स. जायत्यांनी ह्या व्हिडिओ गेमा उद्देशी आपणाचो जीव ओगडायलेलो आसा. आवय बापायनो, जागृत रावात. भुरगीं कितें करतात तुमी पळयात, की नाजाल्यार मागीर सुरसूर नाकात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज जेजूचेर आमी दीस लावया. जेजू कितें सांगता तें पळोवया आनी जेजू धरली ती वाट आमी धरया आनी समाज वयर हाडूंक एकामेका हात दिवन आमी वावर करया. आमेन.